ती जळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्नाखचित परा तुझ गौरी कुमारा चंदनाची मूर्ती कुंकुम केशरा सरळ सुंदर वक्र पिंड
पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्करोमि क्षेत्रस्यावतमेकमं माल्यादीनि सुगन्धीनि मानत्यादीनि ज्ञानकं कुचार्दं पुष्पाणि प्रतिक्रियताराधितां नमो नमः। सकलोपचारार्थे जलगन्धाक्षतां समर्पयामि। नमस्करोमि। कर्पूर गौरम गृणावतारम संसार सर्वजेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि चैतन्यमामे हे आदिवकांशो नमो नमः। अनस्मरेण सत्पन्नो गन्धाडगन्धसमाग्रे सर्वदीवानं रूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। वज्रदेवता क्षेत्रपाल देवा सांगली गंग्या आमकां युगानुयुग भेटेल आसा। आनी वर्धापनाचे कार्य करूंक आमी नवदुर्गा समिती भितर वज्रदेवता म्हणजे क्षेत्र रक्षण करतलो, क्षेत्राक रक्षण करतलो एक यजमान। आज ताका एक मान्य दिवूंक जाय, ती एक आमी नवमी दिता। तशीच आज आमी वर्धापनाक घेतली अष्टमी बी आज मान्य दिवन घेवन एक मागणी करून घेता वर्धापन व्यवस्था कितें कार्य जावचें। आनी वर्धापनाचें पुण्य आज नवचंडी म्हणलें जाल्यार साधारण कार्य न्ही। नवचंडी करता म्हळ्यार बी एक योग आनी योग जाय। म्हळ्यार आमगेल्या शास्त्रा भितर ते सांगता पूर्व जन्माचे पुण्य जाय म्हणटा, ते प्रमाणे मी तुमकां पूर्व जन्माचे पुण्य भेटेल आसा। ते प्रमाणे मी हेजे पुण्य प्राप्ती जावं जाय, म्हळ्यार केले आमी केले नंतर त्याचे पुण्य प्राप्ती जावं जाय। आज तुम्ही ते तुका क्षेत्रपाला कडेन मागणी करून जे आमी हे कार्याचे पुण्य आपल्याक आपल्या कुटुंबाका आणि आयल तसले नवदुर्गे भक्तवृंद लोकां बी हे पुण्य प्राप्ती करून दिवन हे राखण देव चालतो सर वज्रदेवताले आपल्याक सहकुटुंब सपरिवारक सुख शांती नेಮ್ಮದಿ फल प्राप्ती करून दिनो कुटुंब उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करून दितलो म्हणून मागणी असा म्हणून प्रार्थना करा। अक्षर नमस्कार करा, प्रार्थना समर्पयामि। नमस्करोमि। बाई तुम्ही या देवळाचे अध्यक्ष म्हणून आवडतात। आज नवदुर्गेचे देवूळ गोंया भितर फोंड्या तालुक्यांत आसा, बोरी हांगा। थंय देवूळ आसा, भरपूर माजन आसात, थंय लोकप्रियता वाडल्या, खूब काही लोक येतात। हांगा फक्त 12 वर्सां जाल्यात, तुमकां कशें कळ्ळें हांगा नवदुर्गेचें देवूळ हांगा आसा म्हणून? बरो प्रश्न विचारलो, कारण आमी नवदुर्गेचे भक्त आणि बोरी ही आमची कुलस्वामिनी जी नवदुर्गा आसा थंय आमचे येवप वचप देवीची श्रद्धा भरपूर आशिल्ल्या कारणान म्हाका म्हाजे मित्र एक दीस म्हणाले की म्हाका अरे म्हण आमी बेळगांव या। बेळगांव वता आसतना अशें सहज एक योग आयलो की ह्या किरावळे गांवांत येवया। आनी आमी किरावळे गांवांत आयले, खबर आशिल्ली की हांगा नवदुर्गेचें मूळ स्थान हांगा आसा म्हणून। हें मूळ स्थान कशें गांव म्हणटाले तुमी? मडगांव बोरी गांवांत आमचे गुणे बाब ज्यांचें नांव गोपीनाथ सावकार, तांकां गुणे बाब म्हणटाले। ते धन्वंतरी डॉक्टर गुणे बाब सावकार हांच्या हे जे बेळगांव यो वचप करता आसतना तांकां हांगा गुंजी पावतकीर एक कांबळ घेवन एक दाणो घेवन एक मनशान तांकां हाडयलें आनी तांकां सांगलें की हांगा असो भितर गांवांत चल, आपले बरोबर यो। तो पयलो मातसो भिलो, मागीर तो रेडी जालो, तो आयलो हांगा आनी एक वाटेर पावतकीर तो मनीस ताका सांगलें तूं फुडें चल, चलत चल, आपूण तुजी फाटोफाट आसा, हे तळपडा येता म्हणून। आनी तो मनीस अदृश्य जालो आनी तो मागीर तो हळू चौकशी करीत करीत गांवांत पावलो, चलत आयलो हांगा तो। आनी ताणें पळयलें की हांगा ताका विचारलें, लोकांक विचारलें अरे हांगा नवदुर्गेचें देवूळ आसा गांव म्हणून, तुजी कुलस्वामिनी आसा म्हणून त्या मनशान तांकां सांगलें, त्या व्यक्तीन तांकां सांगलें की तूं वच हांगा, तुजें फुडलें वता हांगा आसा म्हणून। आनी तो येता आसतना ताणें गांवांत विचारलें, गांवांत लोकांक कोणाक खबर नाशिल्ली, कारण हें घनदाट जंगल आशिल्लें आनी हांगा लोक येवपाक भिताले।
पूण काळांतरान कितें जालें मागीर तो बोरी तो गेलो पळयलो बोरी गेलो तो बोरीसान मागीर एक 20-25 लोकांक घेवन तो गोंयांत आयलो किरावळे किरावळे आयलो आनी ताणें पळयलो हो प्रसंग पळयलो सगळ्यो मुर्त्यो सगळे हांगा ज्यो बोरी गांवांत आसा त्यो मुर्ती सगळ्यो हांगा ह्या स्थानाचेर आशिल्ल्यो आनी तेंचे झाडां पडल्यात आनी पावसाक वताक त्यांची सगळी हें जाल्या तांकां त्या मुर्तीक कांयच जतन करनासतना तेंची वाट लागिल्ली आशिल्ली सो तेजे ते मनाक तांकां लागले आनी ताणें देवूळ बांदपाचो हांगा संकल्प केलो पूण ते प्रत्येक मनशाक योग येता तो योग तांकां येवनाशिल्लो अशें म्हणूं येता कारण जेन्ना आमी हांगा आयले तेन्ना आमी फक्त हांगा एक निर्णय घेतलो की हांगा पत्रे घालया पायपाचेर पत्रे घालया देवीक आमी आसरो करया आनी आमी परत गोंयांत या म्हणून आमच्या हांगा देवूळ बांदपाचो कसलोच आमचो संकल्प नाशिल्लो कसली इच्छा नाशिल्ली पूण देवीच्या मनांत आशिल्लें की आमच्या हातांतल्यान तें कार्य घडूं आनीक हळू करून कितें जालें की तो एक आमकां इंजिनियर मेळ्ळो तो म्हणपाक हांगा तुमी जर पत्रे आनी पायपां घालून बांदलें तर ते आमकां दुसऱ्या पावसाक वाऱ्यान वतलें सो तुमी एक काम करात तुमी हांगा वणटी काडात ज्यो विटांच्यो वीट हांगा खूब एवेलेबल आसात आनी रेंव मेळटा तुमी वणत काडात आनी बरी एक ल्हानशें देवूळ बांदात म्हणून सो तो निर्णय जालो पूण बांदता वीट बी हाडून उडयले मागीर अशें पळोवन आयलें की हांगा आपूण लोक फुडें येवपाक लागले की हांव सिमेंट दितां हांव स्टील दितां हांव वीट दितां आनी हांव रेंव दितां अशें करून लोकांचो एक देणगीचो वोस हांगा सुरू जालो आनी हळू करून आमी ह्या जी वास्तू बांदल्या नवदुर्गेची ताका आमी प्लॅन बी कांय काडूं ना आराखडो कांयच काडूं ना एक कॉलम तूं म्हाजो एक कॉलम करीत ते आमी बांदीत गेले आनी लास्टाक तेजेर आमी छप्पर जडयलें स्लॅब घातलो आनी त्या दिसा छप्पर स्लॅब घालता आसतना त्या दिसा ह्या दोंगराचेर असो भिरांकूळ सामको परिस्थितीन पावस पडलो गुंजी पावस पडलो मागीर गुंजी पावस पडलो हांगा वयर दोंगरार पावस पडलो आनी सामको पावसाचो नेट एकदम सुरू जाल्लो आनी त्या परिस्थितींत आमी स्लॅब घालपाक गेले जाल्यार आमचे कडेन देवी उलो मारलो ह्या साखळे घातले की देवी तूं आमकां वाचय आमचे कडेन आनीक पयशे ना कित्याक सिमेंट सगळें भायर आशिल्लें आनी वेवस्थीत तो स्लॅब कंप्लीट जालो आनी मागीर दुसऱ्या दिसा त्याच टायमार परतो पावस पडलो ही देवीची धन्यवाद आमदार साहेब गुंजीमध्ये या भागाचे तुम्ही आमदार आहेत आणखी एक नवदुर्गा देवी आहे गोव्यामध्ये फोंड्या तालुक्यात आहे आणि इकडे गुंजीमध्ये आहे गोव्यात आणि कर्नाटकात एक संगम करणारे एक देशातलं एकमेव असणार मला तर माहीत आहे तुमचं काय म्हणणं आहे खरं आहे मी या खानापूर तालुक्याचे आमदार विठ्ठलराव हर्डीकर या ठिकाणी भागामध्ये आमदार म्हणून प्रतिनिधी करत असताना मी आमदार व्हायच्या अगोदर मला या ठिकाणाची थोडी जाणीव झाली आणि एक वेळ मला आमंत्रित केलं होतं आणि माझा अंदाज 9व्या वाढदिवसानिमित्त मी या कार्यक्रमाला हजर होतो तेव्हापासून मला इथं समजलेली माहिती आहे की आता बोरगर साहेबांनी सांगितलं की आपल्या गोव्यामध्ये फोंडा या ठिकाणी जे नवदुर्गा आहे तिचं प्रतिरूप खानापूरमध्ये म्हणजे कर्नाटकामध्ये या गुंजी जवळील किरावळा मठाच्या बाजूला या ठिकाणी तिचं वास्तव आहे आणि हे वास्तव रूपास आणायचं काम आपल्या या बोरकर बंधूंनी या ठिकाणी केल्यामुळे आज जे कर्नाटक आणि गोवा हा जो दुवा आहे याच्यामध्ये आपण जर या भागाची रचना बघितला तर राज्य गोवा आणि कर्नाटक जरी असलं तरी या भागामध्ये कोकणी समजणारे मराठी समजणारे लोक गोव्यामध्ये जशी भाषा बोलतात त्या पद्धतीची भाषासुद्धा या आमच्या या गुंजी भागातील जांबोटी भागातील लोक समजतात आणि यांचा संपर्क या गावकऱ्यांचा संपर्क सतत गोव्याशी असतो आहे गोव्याशी संबंध असल्यामुळे कदाचित माझा अंदाज की देवांनासुद्धा